दयानंद सोपटे काँग्रेस सोडून भाजपवासी जातकीर पहिली कार्यकर्त्यांची बसका मांद्रे मतदारसंघात घेतली. बसकेक हजर आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांकडल्यान तोखणाय करून घेतली. तशेंच भाजपाचो मांद्रेचो आमदार तशेंच राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक लोक आजून दयानंद सोपटे फाटल्यानच आसात हें दाखोवन दिलें. सोपटे आनी शिरोडकार जेन्ना दिल्ली भाजप प्रवेश करपा खातीर वताले तेन्ना विमानतळाचेर पत्रकारांनी तांकां कांय प्रश्न विचारिल्ले. त्या प्रश्नांच्यो जापो दितना दोगय माजी आमदार खोटे उलयल्ले. एकट्यानय दिल्लीक भाजप प्रवेश करपा खातीर वता हें स्पश्ट करूंक नासले. मात दयानंद सोपटेन भाजपान वचपा खातीर कितें वेव्हार केला हें मांद्र्यान घेतिल्ल्या बसकेन लोकांक सांगलें. तुमीच आयकात सोपटे कितें म्हणटा तो. पहिली मीटिंग झाली तेन्ना अमितजी शाह राष्ट्रीय अध्यक्षांनी म्हटले सुभाषजी शिरोडकर हे सिनियर आहात, सहपोटी निवडून दिले आहात, 38 वर्सां राजकारणात आहात, तेन्ना तुम्ही दोग जाण आहात, एकट्याक मिनिस्ट्री मेळटली, एकट्याक कॉर्पोरेशन मेळटले. ते सिनियर आसल्या कारणान तांकां मिनिस्ट्री तुका कॉर्पोरेशन थंय धरले भायर हांवें थंय उलोवन म्हटलें की कंडिशन पयलें अशें. पण त्या मनशान सुभाष शिरोडकराचे मोठेपण दितले की गोंयांत येतले तेणी सांगलें मिनिस्ट्री ही सोपटेक द्या, आपणाक ईडीसी कॉर्पोरेशन करूं. बसले दुसरी मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर तेन्ना म्हणलें की चल मिनिस्ट्री कन्फर्म, तोपर्यंत तुका आमी बेकार दवरचे ना, काम दितले. ताचे पयलीं टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची ताबय तुका दितले. दॅट इज ऑल्सो विथ कॅबिनेट स्टेटस. विचार केलो हे सगळे गोष्टी दितात. आणि त्याचबरोबर आणि म्हटलें तिकेट प्रश्नच ना, तिकेट फुकट आसतली. आणि एक गोष्ट हांवें जे मागून आसली तेंच्यांनी म्हटलें की इलेक्शनाचो खर्च जो आसतलो हो खर्चाची जबाबदारी पक्ष घेतली. इलेक्शनाचो खर्च म्हणल्यार म्हाका याद येता खंय तरी आतां एक नमूद केलें की दयानंद सोपटेन कोण म्हणटा 10 कोटी हाडले, कोण म्हणटा 25 कोटी हाडले, कोण म्हणटा 50 कोटी हाडले. बाळगाव गणपतीचो भक्त सदांच गळ्याने 38 वर्सां विनायकी करता म्हणजे गणपतीचो भक्त गळ्याने गणपती आहा. त्या गणपतीची शपथ घेऊन तुका सांगता ह्या क्षणात पक्षाने जर घेतली ती 3 कोटी दिल्ली वचपाची विमानाचो खर्च त्यांच्यानी केला आणि रावपाचो हॉटेलाचो खर्च या क्षणात पक्षाचे 5 रुपया उडवणार. पैसे आयुष्यात मी माझ्या भावात खूप जोडले. पैसे म्हणजे माझ्या खातीर सर्वस्व न्हू. म्हाका सर्वस्व ज्या मनशान गरिबी भोगल्या, जे माझे गरीब भाव भयणां बेकार आहात, खंय तरी नोकरी खातीर तळमळटात, म्हाका आश्वासन गेले की तू निर्णय घे, आजपर्यंत तुका आमी दिल्यात, हेच्या फुडें तुका नोकऱ्यो बाकीच्या परस चड दितलो. भाजप प्रवेश करताना आपणाक भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्लें आश्वासन ते पुराय करतले हाचे बद्दल दुबाव ना अशें सोपट्यान लोकांक सांगलें. म्हाका खात्री आहा जे ते सांगले ते नक्कीच घेतले. आणि हे दिसता आसतना जेन्ना स्वताक मिनिस्ट्री मेळटली, ह्या मिनिस्ट्रीक 2-3 डिपार्टमेंट आसतली, 3 म्हणिना 2 तरी नक्कीच आसतली, स्वताच्या हातांत आसतली. माझी बुद्धिमत्ता आणि माझी विचारसरणी काम करपाची पद्धत मुख्यमंत्र्याला लागच्याच पडली आहा. म्हणून हांवें मागपाची गरज पडना खंयचो पोर्टफोलियो म्हाका दी, खंयची डिपार्टमेंटां म्हाका दी. नक्कीच त्या विश्वासाचेर ती खाती म्हाका मेळटली. भाजपान वचपाचो आपणे निर्णय घेतला तो चुकीचो आसात, मात आतां तो बदलपा खातीर अशक्य आसा आनी तो चुकीचो आसा अशें तुमकां दिसता जाल्यार आपणाक सांगात अशें सोपटे उलयलो. निर्णय जर चुकीचो आसा बदलूंक शकचो ना. चुकीचो निर्णय ऑलरेडी घेतलो हा, बदलूंक शकचो ना. पण उपकार करा, ज्या उद्देशान ज्या कारणा खातीर हांवें निर्णय घेतला, मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी मतदारसंघातील बेकार भाव भयणां तेंच्या खातीर
चुकीचं जर असाल तर तुमच्याकडे उपकार मागता तुम्ही हात वर करचे आणि जर बरोबर असाल तर या निर्णया समर्थनाची काळजी घेऊ. काँग्रेस पक्षाक राम राम कित्याक केला हे सोपटेन स्पश्ट केले. जेन्ना काँग्रेसीक सत्ता घडोवपा खातीर दुसरे फावट संद आयिल्ली तेन्ना 5 जण मुखेलमंत्री जावपा खातीर उबे रावले अशें सोपटेन कार्यकर्त्यांक सांगले. भारतीय जनता पक्षाचे फक्त 13 असले, 17 आणि 13 मध्ये गॅप असलो. सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी घडून आणण्याची संधी असली. बाबा त्यांना आपल्या वेगवेगळे नेते जे असतात त्या नेत्यांनी संधीचा फायदा घेऊ शकले ना. नेत्यांनी चूक केल्याने त्याचे भोग माझ्यासारख्या तुम्ही कष्ट करून निवडून दिले आमदार भोगचे पडले. माझे एक बरे मित्र ज्यांनी आजपर्यंत मला राजकारणात भरपूर मदत केली, त्या राज्याचे गोवा राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय विश्वजित राणे ज्या दिवसा वचपाक लागले म्हाकाय सांगले तू आपल्या बरोबर ये. अक्षरशः हातात धरून वडपाक लागले तर आम्ही या अनंतिका साधचे ना, हे सरकार घडवून शिकचे ना. मनात विचार केलो, इमिजिएटली जर निर्णय घेतलो आणि तुमचा विश्वासघात केलो वाईट असली गोष्ट गेलो ना. पावणे 2 वर्ष राहिलो वाट प्रयत्न आम्ही सगळे माझे बाकीचे माझे आमदार भाव केन्ना ना केन्ना तरी सरकार घडटले. पण शेवटपर्यंत 13 तारीख जेन्ना CLP म्हणजे आमच्या आमदारांची मिटिंग असते हांवें त्या मिटिंगेक हजर आसलो. 4थ्या फावटी पत्र बरयतात गव्हर्नराक 16 जणांची नांवां घालतात, 16 जणांच्या सही घेतात. आमचो एक ज्येष्ठ लिडर एक माझो खूप हितचिंतक बरो म्हाका खूप मानता, हांवें ताका खूप मानता म्हणपाक लागलो 3 फावटी पयलीं 16 जणांची नांवां आनी 16 जणांची सही करून गव्हर्नराक पत्र दिल्यार जालें कितें. सरकार घडयतो जाल्यार 21 जाय 5 जणांची नांवां करून बऱ्या 5 जणांचे सह्यो घेयात. कोण सपोर्ट केली पार्टीला सपोर्टिंग लेटर लायात आणि मागीर ते दियात. नाजाल्यार ती घेतली तशी आदली दवरल्या तशी दवरली बरें करात अशें सांगतकच शर्यतीत पयलीं 3 लिडर आसले हे म्हाका खबर आसली. हे सांगतकच थंयच्यान आनी दोग तयार जाले आमचे लिडर. कित्याक मुख्यमंत्र्याची शर्यत पहिली 3 मागीर 2 5